गोंयांत गुंतवणूकदारांक डबल रिटर्नचे हायेसाचे उत्तर दिवन सुमार 7.36 कोटी रुपयांचो घोटाळो उक्ताडार आयला। अर्थीक गुन्यांव खात्यान ह्या प्रकरणात मुखेल दुबाविता सयत 10 जाणांचेर केस नोंद केल्या, तशेंच शेकड्यांनी गुंतवणूकदारांक फटयिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। डबल रिटर्न उणो वेळ गोंयांतले जायते गुंतवणूकदार व्हड अर्थीक घोटाळ्याचे बळी पडल्यात। मुखेल दुबावीत लवीश चौधरी उर्फ नवाब अली हाणें वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनींचो संस्थापक आशिल्ल्याचे नाटक करून डबल रिटर्न दिवपाचे उतर दिले। तशेंच ताचे हेर 9 वांगड्यांनी प्रमोटर आनी प्रतिनिधी म्हूण काम करून गुंतवणूकदाराचो विश्वास मेळयलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्या बसकेंतल्यान रोख आनी ऑनलायन व्हड प्रमाणात गुंतवणूक जाली, पूण काळ सोंपतकच लेगीत गुंतवणूकदारांक तांचे परतावो मेळूंक ना। प्राथमीक चौकशेंत हो निधी स्वताच्या फायद्या खातीर वापरिल्लो असो दुबाव आयला। भारतीय दंड संहिता, म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी GPID कायद्या खाला हे प्रकरणात केस नोंद जाल्या। पुलीस चौकशी सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्याचो व्याप्ती आनीक वाडपाची शक्यताय आसा। सध्या आनीक कितल्या लोकांची फटवणूक जाल्या ताचो सोद चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।